जरा हटके सीझन 2. नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आजच्या भागात आमी आयला पिकिंची वार अंजुना हांगासर आशिल्ल्या राष्ट्रवादी देवस्थानान आमी आजचो भाग खेळटली. मे म्हयनो सोंपपाक आयला आनी गरमी कमी जाला, पण मे म्हयनो सोंपता सोंपता सगळ्यांचे लक्ष आसता ते भुरग्यांच्या इस्कॉलांकडे. रोखडेच स्कुलां सुरू जातली आनी सगळीं आमची जी बायलां, सगळीं आमची इश्टिण्यो आसा त्यो आपल्या सदच्या जिवितान व्यस्त जातली. पण तांकां थोडो वेळ मेळचो आनी कितें तरी हटके करपा खातीर आमी तांच्या बरोबर कांय वेळ घालोवया. चला तर आज हटके कितें आतां पळोवया. चला तर. म्हजें नांव दिपाली चोडणकर. सारिका मॅडमीची हांव स्वागत करता की आयज आमच्या हेतून प्रोग्राम म्हणल्यार आयज तिचो प्रोग्राम हांगा जातलो. आतां आमी कार्यक्रमाची सुरवात करतली. आतां आमचे मेंबर पंच मेंबर येयल्ले आसा तेंचें स्वागत करता. सारिका मॅडम तेंचो आमी आयज धाकटूल असो स्वागत करता की ती बरेच कडेन खूब जाग्यार पयल्या ती भरपूर प्रोग्राम करता. खंय वचो तिचें हास्ते तोंड आसता, खंय वचो तिची हायबाय आसता सदांच. केन्ना ती आमकां हरशीं वळखता आतां हे 5-6 वर्सां, पूण खंय गावल्या उपरांत हाय बाय सदांच तिचें चालू आसा. तिकाय देवान अशीच दवरूं की अशी सगळ्यांचे सर्त करून सगळ्या गांवांनी भोंवन जरा हटकेच्या आयच्या भागाक आमी सुरवात करता. तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. सुंदर अशें स्वागत केल्लें आसा हांगासर. आनी आमी सदांच म्हणटात की बायल आसता ती सदां दुसऱ्या बायलांक जेन्ना फुडें काडटा तेन्ना खुबशे बायलां फुडें पावतात. आनी अशीच आमचे मदीं एक हांगासर अस्तुरी आसा दिपाली चोडणकर, जी स्वता इतली उमेदीची आसा, स्वता सगळ्या हितूनी भाग घेत आसता. तशेंच तुमकां हांगासर तिणें आज जमयला, ताका लागून तिका आनी तुमच्या खातीर ताळयो जमली. सीझन 1 आमी हांगासर आयिल्ली तेन्ना हे देवूळ ल्हानशें देवूळ आशिल्लें, पण आज तुमी पळोवंक शकता हेचे इतले बरें सुंदर नूतनीकरण जाल्लें आसा. आनी हांगासर इतलें सुंदर देवूळ आसा ते देवूळूय सगळ्यांच्या मुखार येयला. तशें टॅलंटूय आमी पळयता हांगा. सुरवात करूया आयच्या भागाक. आनी सगळ्यांकूच खबर आसा आमचो पयलो रावंड फुगोट्यांचो रावंड. आनी फुगोट्यो म्हणलो केन्ना बायलांक लावपाकूय भंय दिसता आनी उतरां दिवपाकूय भंय दिसता. फुगोट्यो मारपाक मातशी बायलां सगळींच फाटल्यान आसता. आनी जेन्ना आमी फुगोट्याच्या रावंडाक आमी बायलांक उलो करता तेन्ना सगळ्यांची जिबल्यो भायर येता, करता सगळ्यांना. सो आतां पळोवया की जेन्ना नांवां सगळ्यांची कॉल आउट जाता, 5 पार्टिसिपंट जेन्ना हांगा येतली तेन्ना तुमची रिएक्शन्स कितें आसतली ती आनी कोण प्रायज घेवन वतली. प्रत्येक रायट आन्सराक हांगासर टॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज मेळटले. सो पळोवया कॅश प्रायज कोण घेवन वता. सुरवात करुया पयल्या रावंडाक. ही आसा आमची 5 पार्टिसिपंट जी खेळटली आमचो पयलो रावंड, जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड. पळोवया फुगोट्यो कश्यो फुट्टा आनी प्रायज कोण घेवन वता. माझे नाव कीर्तना किशोर चोडणकर. हांव म्हज्या डॅडीचो रेंट बायक एंड कार बिझनेस आसा तो सांबाळटा. माझे नाव सुमा नर्मलकर. कितें करता. आजवार पदां बी म्हणपाक आवडटा, भजन गावपाक, फुगडी हय म्हणपाक. फुगडी म्हणपाक आवडटा, भजनूय म्हणूंक आवडटा. ओके, 2 लायनी तुजे कडल्यान सुरवात जावनी आनी आमी राष्ट्रवादी देवाक नमन करून सुरवात करुया. श्री गणेशा महादेवा तुझी गवा चालली, माहेरा तुझी गवा चालली, माहेरा जाता जाल्या जाऊ दे मला माते बर फुला, माळू दे मला माते बर फुला, माळू दे. खूप सुंदर. पण आमच्याकडे कितें आसता, आमच्याकडे टायम कमी आसता, सो ताका लागून आमी आख्खी तर तुजी पद म्हणूंक शकना. पण खरेंच तुवें जें म्हणलें तें खूब सुंदर म्हणलां. आनी जशें आमी आतांच पळयलें की हांगा खुबशे टॅलंट आसा. आमी पयलींच फुगडी पळयले हांगासर. एक हांगासर माणकुलो आशिल्लो, ताणें हांगासर तबले वाजोवन दाखयले. सो खुबशे टॅलंट आसता, पण गरज आसता तांकां माची मेळपाची. आनी जेन्ना अशी माची मेळटा तेन्ना अशे हे टॅलंट्स आख्खे गोंयभरूच न्ही, गोंयच्या भायरूय फामाद जाता. मोठ्यान ताळयो जावनी ह्या सगळ्या टॅलंट्सां खातीर.
करिश्मा किशोर चोडणकर हांव वायफ सुद्दां. कितें आवडटा, आवड कसली आसा? काय आवड काय रांदून रांदून लोकांक वाडपाची घालपाची रांदून सगळ्यांक लोकांक दिवपाची बरें करूं. माझे नाव अश्विनी अनिल कलंगूटकर. हांव हाऊसवायफ आहा, घरातलेंच काम करता, हाऊसवायफ. हाऊसवायफ बरें आसा गे, पण आवड कितें? विणपाक बी आवडटा म्हाका. सावित्री जगन्नाथ सोडणकर. हांव हाऊसवायफ. कितें करता? काय ना घरातली घराकडे कामां. घरांचं काम. बरें, मोठ्यान ताळो जाणी आमच्या 5 स्पर्धकांसाठी. ओके, पहिलो प्रश्न आसा, सांगे हांगासरलो आमदार कोण? सांगे वयलो आमदार कोण? राव तुमकां येता हात वयर करा, फक्त प्रॉम्प्ट करनाका. आमच्या पार्टिसिपंटाक उत्तर येना, ऑडियन्सान पळोवया. सुभाष फळदेसाय. उत्तर दिला सुभाष फळदेसाय. आणि कितल्यांक दिसता की उत्तर चुकला कशें? तुका दिसता उत्तर चुकूंक ना, उत्तर सारकें आसा. मोठ्यान ताळ सुरू तेजे खातीर. आमची पहिली फुगटी ऑडियन्सान फुटिल्ली आसा आणि रुपाली हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, फुडलो प्रश्न ऐकात. सारकें ऐका, हे एक कोडे आसा उमाणे. झाडाचेर फळ, फळाचेर झाड. चिता 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 मातशी. पायनॅपल. उत्तर दिला पायनॅपल. आणि पायनॅपल उत्तर बरोबर आसा. कीर्तना चोडणकर हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो प्रश्न, पिक्चरां सगळीं पळयता न्ही? एक डायलॉग आसा, हो खंयच्या पिक्चरांतलो सांगपाचो तुमी. ओके, ओरिजिनल खंयच्या पिक्चरांतलो तो सांगपाचो. म्हणजे हो डायलॉग खूब फावटी रिपीट जाला, पण हो मेन सुरवात खंयच्या पिक्चरांतल्यान जाल्लो तो. पुष्पा आय हेट टियर्स. ओके, हांगा येना. पिक्चराचें नांव आसा हेचे राजेश खन्नाचे आनंद नो सोले पिक्चर. उत्तरां चुकल्या आनी कोणाक ट्राय करपाक जाय? हांव दिवं आन्सर? प्रायज मेळचो ना पण कोणाक. तूं सांगता? उत्तर आसा अमर प्रेम. बरें, हो प्रायज तुमकां दिता, पण त्या स्टोनान जर म्हणीत न्ही कोण जाल्यार हो प्रायज दिवं शकता. हो डायलॉग त्या स्टायलीन जर म्हणून दाखयता जाल्यार हो प्रायज ताका दिवं शकता. कोण करता ट्राय? यो 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 यो. पुष्पा आय हेट इयर्स. पुष्पा आय हेट टियर्स. पुष्पा आय हेट इयर. पुष्पा आय हेट क्लियर. पुष्पा आय हेट यस. पुष्पा आय हेट टियर्स. ओके, हो प्रायज आमी प्रशिला रेवणकराक दिता. मोठ्यान ताळो जावनी तेज्या खातीर. प्रशिला रेवणकर हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ही एक रिलेशन आसा. तुम्ही जस्ट ऐका सारखे रिलेशन ते, आणि कोण ते सांगपाचे. हा, तुमच्या आवयच्या भावाच्या चल्याच्या आत्याच्या चल्याची आजी तुमची कोण जातली? सारखे ऐका. तुमच्या आवयच्या भावाच्या चल्याच्या आत्याच्या चल्याची आजी तुमची कोण जातली? हात वयर करा येताल्या. पयलीं तुमी सांगा तुमकां येताल्या. पण जी उत्तर चुकला, ऑडियन्सान कोण सांगता? आजी. उत्तर सांगला आजी, आणि उत्तर आजी सारखे आसा. मोठ्यान जाळो जावनी तेजे खातीर. शेवटचो प्रश्न. ही एक म्हण आसा, अर्दी म्हण हांव सांगतलें, अर्दी म्हण तुमी पुरी करपाक जाय. सोंपी म्हण आसा, सो एक्सायटमेंटान व्हडल्यान आयकात. बरं, कोरसान बी सांगनाका, हात वयर करा फक्त. तुमी पयलीं आयका, तुमकां येताल्या. उखल्ली जीब. हांव जाणाच. उखल्ली जीब लायली तळे हेकाच म्हणटात. हो प्रायज दिवं शकना. सगळ्यांनी प्रॉम्प्टिंग केला, व्हडल्यान कोरसान आन्सर दिला. ओके, तेजे वाट्याचे आनीक एक हे चंद्र. चंद्र हो शब्द घेऊन तुमकां एक उखाणे घेवपाक जाय, म्हणजे घोवाचें नांव घेवपाक जाय. त्या उखाण्यान चंद्र हो शब्द येवपाक जाय. कोण ट्राय करता? तेका प्रायज. चंद्र आहे साक्षीला आणि महादेवरावांचा हात माझ्या हातीला. 2 प्रश्नांची उत्तरां सारखी दिवन पार्वती नागवेकर हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. फुगड्यांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळूया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड, जो आसा आमचो जोडी तुजी म्हाजी.
ह्या राऊंडची पार्टिसिपंट आमकां ऑलरेडी हांगासर आमी सिलेक्ट केल्ली आसा 3 जोड्यो म्हाज्या बरोबर हांगासर आसा आनी ती आपल्या बद्दल वळख करून दितली, सांगतली की तांचे नाते कशें आसा, घरान खट्टा मिट्टा कितें ना कितें चालू आसता, सो तेज्या बद्दल ती सांगतली आनी ताचे बरोबर आमी खेळटली तांच्या बरोबर आयचो खेळू तितलोच मजेशीर आसतलो, तितली तांची ओळख जातली. नांवां सांगा. म्हजें नांव समृद्धी संदेश रेवोडकर. हांव सद्या हावजवायफ आसा, घरानूच आसता आनी ही म्हजी चुलत सासू. आमचें रिलेशन एक पळोवंक गेल्यार खूब फ्रेंडली. आमी वांगडा आसना पण कितेंय आसत जाल्यार हांव तिका विचारूंक शकता, तिजे कडल्यान कसलें सजेशन घेवपाक शकता, अशें आमचें रिलेशन आसा. माझे नाव सुरेखा रेवोडकर, हांव हाऊसवायफ. माझे नाव प्रणिक्षा प्रज्योत रेवोडकर आणि ही माझी सासूमाय. आमच्या घरा रिलेशन अशें आसा की एक आवय आनी चेडूं आसता तशें. जर हांव चुकलें जाल्यार मां म्हाका सांगता, जर मां चुकली जाल्यार हांव तिका सांगता. सो अशें ना की आमी केन्ना अशें एकामेकाक दुखयना, फक्त बरीत रावता अशें ना. ती म्हाका मदीं दुखयता, हांवूय तिका दुखयता, पण लास्टाक आमी अशी आवय आनी चेडूं आसता पळय तशीच एकामेकाक समजून घेतात. म्हजें नाव प्रशिला रेवोडकर. हांव आनी म्हजी सून दोगांय एकामेकाक एक आवय आनी चेडूं कशी रावता आनी हे करून एकामेकाक वायट हितून मातशी वायटूय झगडटाय बी आमी बी तितली आमी एकामेकाक खूब मोगूय करता. म्हजें नाव राजवीर जसोडणकर. ही माझी मम्मी सासू माय. ती म्हाका कितें तें खबर ना. ती माझी माय आसा न्हू तें खबर ना म्हाका. जी आवय ती सद्या आनी तशीच आसतली आनी आमचो रिलेशन हांव एक्सप्रेसूच करूं शकना, बियॉन्ड वर्ड्स आहा तो. हांव दिपाली चोडणकर. ही म्हजी सून. हांव म्हणूंक शकना की ती म्हाजी सून म्हणून, म्हाजें चेडूच तें. म्हाका सदांच चेडवाचें खूब लायक घातलें. म्हाका चेडूं ना, म्हाका दोगूय आहा ते चेडे. इतले केन्नाच म्हाका ते हे केलें. मम्मीक कितें सीक जालें म्हणटकूच मम्मीक आनी ते डॅडीक पातया ना. सुंदर. म्हाका दिसता आमची प्रत्येक जोडी आसता ती खरें तेंच्या मदीं इतले इमोशन्स आसता आनी जेन्ना ती उलयता तेन्ना इमोशन्स तांचे भायर येता. आमी प्रत्येक जोडीक पळोवंक शकता हांगासर. तर चला आता आमचे ते सिरियस टॉक आमी कुशीन दवरुया आनी कितें तरी मजेशीर करुया. खेळुया एक खेळ तांच्या बरोबर आनी हो खेळ सारको सोंपो आसतलो. तुमकां प्रॉप्स दितले आनी ते प्रॉप्स तुमी यूज करून ती गेम खेळपाक जाय. ओके. तिनी जोड्यो आमची तयार आसा आयचो खेळ खेळपाक आनी हांगासर आमी तांकां दिला टिकलेचे पॅकेट. ते टिकलेक आसा फाटल्यान गम आनी तो पेपर. सो तेंच्यांनी ते पेपर काडपाचो आनी एका मिनटाच्या टायमान मॅक्सिमम टिकल्यो तोंडाक लायता ती जातली हे राऊंडची विनर. आनी विनराक मेळटले एंटीक मार्डोळ पणजे, पणजेंतले फामाद रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 1000 रुपयाचो फूड वाउचर. ओके. सो तिगांकू ऑल द बेस्ट. रेडी स्टार्ट. स्टॉप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13. सो विनर कोण? 16. ओके. मोठ्यान जाण जाली तेंच्या खातीर. समृद्धी आणि सुरेखा जाता आमच्या जोडी तुजी माझी ह्या राऊंडचे विनर आनी तांकां मेळटा एंटीक मार्डोळ पणजेंतले बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 1000 रुपयाचो हो फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो राऊंड खेळटलीच पण आता वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया.
वेरणीच्या इंटीक मार्दोळांतलो भूत बंगलो. भिवू नाकात, जेवण मौज मस्ती आणि हे सगळे जाले उपरांत अणभवात हो थरार भूतांचो. तुमच्या सप्तांत येवपी भूतां पळयात प्रत्यक्ष, रातची न्हय दिसाची. भुरगीं जाणटी सगळ्यांनी भेट दिवपासारको हो भूत बंगलो. चुकवू नाकात, पस्तावतले. याद असूनी वेरणीच्या एंटीक मार्दोळांतलो थरार भूत बंगलो. मेहंदी, हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी, हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी, हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी, हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी, हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी सारीज, हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी सारीज, बेलगाम. Best place for dining and perfect venue to celebrate your parties and family function. Pen Aroma Restaurant, Ponda. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड, कभी हा कभी ना. आणि पळोवया ह्या रावंडचे पार्टिसिपंट कोणते. कृतांजली, तुजो टाइम सुरू जाता आता. कितें करता? Business. तू करता बिझनेस? डॅडीचो आसा. तू सांगता? हय हय हय. सुलक्षा, तुजो टाइम सुरू जाता आता. सुलक्षा, तुका खरेंच बरें दिसले. पार्लरान वचून येयला? हय म्हणलें तूं पयलींच. बरें दिसलें म्हणून म्हाका उलोवपाकूच दिवंक ना, अशें कितें रावलात हय म्हणपाक. विनिता, तुजो टाइम सुरू जाता आता. केन्ना मायक हातीन पयलेच फाटल्ला? पयलीं धाकटे तेजीर चडलो सोडलेली, पण नाही म्हणलें तेणे. विनंती, तुजो टाइम सुरू जाता आता. तू कितें करता? घरात आसा. घरात आसा? काम करता घरा कडेन? जेवणाच्या हय म्हणलें. रुपाली, तुजो टाइम सुरू जाता आता. रुपाली, तुका पयली प्रायज मेळ्ळा न्ही? मेळ्ळे. अशेंच गेमीन खेळटा खूब तूं? खेळटा. आवड आसा कितें? आसा. आनी पयलो कार्यक्रम आमचो? पळयलो. आनी सुटयेन खंय वचूंक ना गो? वयता. आतां वतले? वयतले. खंय वतले? बिचार. आवडटा बिचार? आवडटा. लागीं आसा हांगा बी? आसा. तू वता? वयता. प्रॅक्टीस बरीच केल्या कितें? आ? केले. खेळपाची? खेळपाची. कोणा बरें खेळटा? चेडवा बरोबर. ते ल्हान आसा? व्हडले आसा. 2 आसा? एक आसा. एक आसा. आनी सगळ्यांना बरोबर खेळटात कितें अशें? खेळटा. चलेक उलोवपाक आवडटा? आवडटा. तुका चड आवडटा दिसता? आवडटा. बरीच प्रॅक्टीस केल्या. मोठ्यान ताळ्यो सॉरी तेज्या खातीर. बरेच प्रॅक्टीस केल्या. केले. चेडवान म्हाजे सांगलेले तू तेच हेतूर घे हा हय ना बोलता. नाव बरयलें म्हणजे. कभी हा कभी नाचे विनर येता रुपाली शेट्टी आनी ताका मेळटा मेहंदी शोरूम बेळगांव हांचे कडल्यान एक सुंदरशी साडी. कॉंग्रेच्युलेशन. डान्स रावंडची आमची उत्साही आनी उमेदी पार्टिसिपंट हांगासर म्हाज्या बरोबर आसा. म्हाका खबर ना कितले जाणां डान्स करपाचे आसा. सगळीं जाणां फुडें आयल्या उमेदीन. सो ताजो डान्स परफॉर्मन्स पळोवया आनी प्रायज कोण घेवन वता पळोवया. सगळ्यांचोच परफॉर्मन्स एकापेक्षा एक आशिल्लो आणि सगळ्यांक आवडलो की ना? ओके. सो सगळ्या पार्टिसिपंटांक पयलीं आमी डिस्काउंट वाउचर्स दितले बेन्स NX हांचे कडल्यान. ओके. आणि विनर कोण तुम्ही सांगा?
समीक्षाक ऑलरेडी एक प्राइज घेतला आणि समीक्षाक आम्ही जस्ट व्हॉलंटरी आपयल्ले आणि बेस्ट डान्स समीक्षान केला. मोठ्यान टाळो जाईन त्याच्या खातीर. ओके आणि कोण सांगा. ओके दिपाली खातीर मोठ्यान टाळो जावनी. आणि हो प्राइज रिक्वेस्ट करता हांव आमचे बेस्ट डान्सर त्याने हो प्राइज दिवचो आणि हो प्राइज स्पॉन्सर केला बेन्झ NX पणजे ह्या शोरूमान. ओके सो बेस्ट डान्सर दुसरा बेस्ट डान्सराक प्राइज दिता. आणि आता खेळूया आमचो आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड जो आसता आमचो चक दे राऊंड. चक दे राऊंडचे पार्टिसिपंट बरोबर माझे रेडी आसात आणि आमचो गेम आयचो सोंपो आसा. हांगासर आमी मुखार दवरला 3 चेअर्स. म्हजे कडेन आसा हो बॉल. प्रत्येक पार्टिसिपंटाक मेळटले 2 चान्स बॉल उडोवपाचो. पहिल्या चेअरान उडयशाल तुमकां मेळटलो 10 पॉयंट, सेकंड हेचेर 20 पॉयंट आणि तिसऱ्या चेअराचेर पळयत जाल्यार 30 पॉयंट. सो तुमकां बॉल कसो प्लेस करपाक जाय तो तुम्ही पळयात. ओके प्रत्येकाक 2 चान्स आसतले. येस ओके तिघांमध्ये टाय आला. 3 जण 2 चान्स एक पॉईंट सेकंड 10 पॉईंट मिळा. सो एक एक्स्ट्रा घातला झाली तुमची टीम. आमच्या आयच्या भागातले चक दे राऊंडचे विनर आता सुमन हरमलकर आणि ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान एक स्पेशल गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. आम्ही वेगवेगळ्या वाठारांत वता तेन्ना आमकां खुबशीं बायलां मेळटात. खुबशीं बायलां ताळयो मारतात, उमेद दाखयता आपली. पण आमकां खूब कमी अशी बायलो मेळटात जी शिवणे घालतात आनी तोखणाय करता. आणि हांगासर दिपाली चोडणकर आसा ती म्हणटा की तिजी खंय सत्कार जावपूच जाय तिजो. सो ती तिचे कडल्यान तिचे खातीर एक ल्हानसो सत्कार तिजो. नक्षत्री आसा जी हांगासर बऱ्यापैकी शिवणे घातलेली आनी सगळ्या दादल्यांक सुद्दां फाटी मारल्या. मोठ्यान ताळो जावन तिच्या खातीर. कोणाक शिकपाक जाय शिकू शकता वचून. पिकेंजीवार अंजुना हांगासर राष्ट्रीय देवस्थानात घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा दिपाली चोडणकर जेंच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केलो आनी तुमकां हांगासर सगळ्यांक एकठांय हाडून इतले उमेदीचे हे खीण घालेले. फुडल्या भागार रोखडीच मेळुया. हय तुमच्याच वाठारात. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा. चल आता पिटुसे स्टार्ट करता हांव. चल आफे रे का निर्मला चोडणकर कोण नांव दिसली दिसता. आनी कोणें मारलो तेका भायर व्हर. ए दामणा तोंडाचे भायर व्हरता का कोण. पुष्पा आय हेट हियर. आय हेट हियर.
पुष्पा आहे क्लिअर. हा कितें राव रे फाटी पडटा सवय ना न्ही रे फाटी घालपाची. ओके तू सांग रे सचिन कोणाक दिया प्रायज खंयची तुका आवडली सगळ्यांची. बेस्ट ब्रेक हा ब्रेक म्हणलें की सगळीं वचनाका थंय कितें रावा हा हांव सगळें सांगून जालें आतां कितें करपाक जाय खंय जालो गे चाचो टायम जाला आतां तूं कॉल फुडें वचना.